टाइम सेशन्स घेतला तशें तुमकां अशीची तुमगेली सेवा मेळ्ळो म्हूण हांव देवाक विनंती करून वापस तुमकां धन्यवाद दिवन तुमी स्टार्ट करुयात माताजी. हरे कृष्ण. मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त थँक्स माताजी. हरे कृष्णा. आयच्या चांकोनो भगवद्गीता रिसाइटेशन ही चांजले माताजीला कीर्तन जी पहले कीर्तन ही चांगले. एनीवे हमका आयचे क्लास शुरू करता पहले हम मिगेला गुरुवर्यांसका हमका प्रार्थना करूनो क्लास स्टार्ट करता. ओके. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमाचार्य पादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगतदम्ते नगरग्रन्थाय नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मोकं करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. चैतन्यमीश्वरं श्रीगुरु भवतारिणम्. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओके. तवळायच्या क्लास आंतू सक्टांकी एक्स आमा यें करता. वेलकम ऑल ऑफ यू. आयचे म्हाका दिल्लें पोर्शन विकर्मा. माताजीन ऑलरेडी सांगिन सिनफुल एक्शन्स. विकर्मा म्हळ्यार तळी आमी फुडेंचे क्लास सांतू हांव सांगिल्लें लायक श्लोक ताजेंतून आमकां सुरू करुया. वॉट इज विकर्मा, वॉट इज कर्मा एंड वॉट इज अकर्मा. तीन पोर्शन आसा ताका. विकर्मा फर्स्ट कर्मा, देन जावनो विकर्मा, देन अकर्मा. तर एक चांग श्लोक 4th chapter 17th श्लोक. कर्मण्यो कर्मण्यो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मणो हि अपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. चां एक श्लोक तयो सक्टानी है by hardcore kajalo श्लोक. The intricacies of action are very hard to understand. ताजे प्रॉब्लम्स मी एक कर्म करना पडे ताजे इतच कुड ताका रिएक्शन्स आसा म्हणून मी मना करूक मस्त बाधत बुद्धिमुट आसा. Therefore, one should know properly what is action. Karma itti म्हणून मना जावका. Then what is forbidden action? विकर्मा म्हळ्यार इति म्हणून जावका. Then the forbidden action विकर्मा. And what is inaction? Action नत्तिल्ले नाजाल्यार तांतू सिनफुल रिएक्शन नत्तिल्ले इति आसा नाजाल्यार ताजे चेन ऑफ रिएक्शन नत्तिल्ले इति आसा. तळी अकर्मा म्हण सांगिल्यार विथआउट रिएक्शन टू वर्क. तळी त्या श्लोक आमी मना करका. हांगा सांगत आयत म्हळ्यार आमी कृष्णा कॉन्शियस नाजाल्यार आमी देवाल ते अवबोधांतू कृष्णा अवबोध आमी काडले ना जर ते बाकी सगळं विकर्मा. आमी तिकी कृष्णा कॉन्शियस जावन नाल्यार कृष्ण परमार्थाले ते बोधारी नाजाल्यार आमी ते एका एक्सेप्ट करून वॉट इज रिटर्न इन वेदास. वेदासां ती बरयले ताका अनुसरण जावन आमी ती करताय ते कर्मास which is against Vedas.
that is vikarmas. And if we are not accepting any action ताजे फल इच्छिची कोरनो नाजाल्यार आमी हें सगळं देवाक एक सेंटर ऑफ अट्रॅक्शन जावन आमी तिके करताय जाल्यार तें अकर्मा म्हूण येता. तर तें तुगून आमकां आरंभुया आतां विकर्मा. तातूंत विकर्मा आमकां कशी एफेक्ट जाता म्हणून आमकां बरयल्या. प्रभुवादराल पर्पोट सांदोस्ता प्रभुवाद श्रीला प्रभुवादान पर्पोट सांदू चांग भाषेन चांग बरयना simple language but very nicely he has given so many examples. अंतु मस्त वेरियस श्लोका अंतुची एक्झाम्पल दिल्ल्यान आसा. तर आमकां इति म्हूण चोवया. विकर्मा or sin refers to prohibited actions. तें आमी सांगिल्लें तें आमी कोरपणा म्हणलें तें prohibited. Those actions which violate the scriptural injunctions. तर आमी वेदांत सांगिल्लें आसा इतेत कुडकोरका इतेत कुडकोरपणा म्हूण सांगिल्लें आसा. तर आन्सरान तें अजेन मुखार वता जाल्यार आमकां कसन बादना हें against the Vedas, against the scriptural injunctions. Which go against the principles and rules given by God. देवान दिलेलें आमकां एक रुल्स आसा. ते रूल आमकां आतां एक हें सांगलां म्हणटा एक मॅन्युअल मेळ्ळो आमकां. ते मॅन्युअल अनुसार दवरून नाजाल्यार मॅन्युअल दवरून आमी मुखार वता जाल्यार एक मिशीन जाल्यार एक वॉशिंग मिशीन जाल्यार तें प्रोपर जावन वर्क जातलें. आमकां दिसचें म्हणटच आमी हाडलें फिक्स केलें सगळें फिक्स करून आमचें आनी 2 स्क्रू एक्स्ट्रा आसा ते खत्तेंच म्हूण आमकां कळना. तें वॉशिंग मिशीन चलेगा ऑर नॉट नथींग वील वर्क. ताळी तशी ताळी तें एगेन्स्ट द रुल्स एंड प्रिंसिपल तांकां दिल्लेलें मॅन्युअल कसो की ते मॅन्युअल अनुसारान आमी मुखार वचूं. ताळी कसो जालें आमकां हें जमना कसो डिफिकल्टी ना तातूंत. But for civilized human society, the rules given for civilized human society. Usually, तांकां कशी जाता आमी इतें वायट करताय नाजाल्यार इतें जाता we are in the अंधकारा अज्ञान. आमी अज्ञानान करचें इग्नोरन्स. ते इग्नोरन्स म्हळ्यार आमकां अज्ञान नातिल्या हें अज्ञानान करताय आमी तातूंत ताजे एफेक्टीक येता विकर्मास. ताजे एफेक्टीक येता सफरींग. कसकसल सफरींग आसा न्हय. ताळी आमकां दिसचें म्हणटच आमगेल्या प्रितीक नाजाल्यार आमगेल्या हॅपिनसाक आमगेल्या प्लेशराक नाजाल्यार आमकां सॅटिस्फाय करूंक आमी तिकी करताय तें सगळें विकर्मा जाता. ताजें सफरींग म्हूण सांगिल्यार लायफ टायम आतां मात्र लायफ न्हय नेक्स्ट 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 बर्थ उतुकी बर्थ जाल्यार इतलें म्हळ्यार हें चेन ऑफ रिएक्शन्स. तावळी आमकां कळना आमी मस्त कूट करताय. ते मस्त कूट करना बडे आमकां जल्म मेळना बडे आमी ते मायेंत पडटा आमी विसरताय. ते जल्मांतू आमी दुसरे ते मायेंत पडताय. इल्युशनांत पडताय. त्या इल्युशनांतून आमी दुसरे कर्मा करताय. तावळी पहलेच कर्मा रिएक्शन इज देयर. पहले आमी विकर्मा कोर जाता जन्म घेतला. तावळी आतां दुसरे आमी आमकां कोण डायरेक्ट करूना. आमकां कोण डायरेक्ट करूना देखून आमी दुसरे ते तंतू पडताय. तावळी आमकां तें करेक्ट करूंक जावो कोण नातिल देखून आमी दुसरी तें करूं. तावळी तें चेन ऑफ रिएक्शन्स इज गोईंग ऑन.
आमकां ते लॉंग कॉन्सिक्वेन्सीस ताजे लॉंग टर्म कॉन्सिक्वेन्सीस आमकां मनान जायना इंच हाव दीस हॅपनिंग विकर्मा इट्स ऍक्शन अगेन्स्ट द धर्मा आमकां सांगिल्ल्या धर्माचे अगेन्स्ट आमी वताय ते अगेन्स्ट वताय मागीर अगेन्स्ट द शास्त्रास अगेन्स्ट धर्म आमकां धर्म सांगिल्लो आसा आमकां कितें सांगिलां म्हणून वी आर द सर्विटर ऑफ गॉड our main duty is to serve Godhead. The supreme person नाजाल्यार ते भगवंताक आमी ड्युटी कोरका आमगेलें कर्तव्य इति म्हणून तें कोरका तें कोरनाजिल्लें तें आमगेलें धर्म न्हय आमकां आमी अधर्म जावं वताय तेंच्या न्हू आमी तें खंय बरयन या शास्त्रांत बरयन तें शास्त्रा एगेन्स्ट आमी वचना बडे आमकां तें येता मागीर कशी आमी तें कोरूंक आमकां मोटिवेशन येता आमगेन सेल्फिशनस our desire our greed मागीर leading to इति जाता is a bondage and suffering हांव सांगला म्हणटा इट्स अ बॉन्डेज एंड वॉट आर द एक्झाम्पल तुमकां कोणाकय सांगुया आतां हांव तुलें सांगिल्लें तूं कोणाकय जाल्यार अनम्यूट करून सांगुयात वॉट वील बी द विकर्मास कोणाकय सांगू जाता न्हय एक्झाम्पल्स यू कॅन अनम्यूट एंड टेल एनीबडी तू कांय हें ना कसलें वी आर इन अ सिंगल फॅमिली इथेंय सांगुयात कोणाकय आयडियास वे हांव सांगत टायम वेस्ट करना वायलन्स ड्रिवन बाय एंगर आमकां एक डिझायर येना बडे आमकां तें मेळका म्हणून आसा तें बुद्धीनाशात प्रणश्यती आमी सेकंड चॅप्टरान सांगिल्लें आसा तें आमकां मेळ्ळें ना जाल्यार आमगे बुद्धीनाश जाता काम क्रोध ते स्टेजार आमकां वता तळी तें आमकां एंगर नाजाल्यार ग्रीड येता तवळी तें तातू वायलन्स येता क्रोधात् भवति सम्मोह चान्स लोक सेकंड चॅप्टरान तू म्हाका कंटिन्यू करकला एनिवे तेंच्यानी तें डिसऑनेस्टी येना फुडे तातू चीटिंग येता मागीर करप्शन्स येता वेरियस लेवल आसता ताका तेंच्या न्हू हार्मफूल एक्शन्स डन नोईंगली आमकां कळटा आमी करचें रॉंग म्हणून आमकां कळटा बट बिकॉज ऑफ आवर सेल्फिश ग्रीड ऑर डिझायर वी आर डुईंग दॅट थिंग हार्मफूल एक्शन्स neglecting one's duty for selfish gain neglecting one's duty what is one's duty is serve to lord ते आमी बी सोर न्हू आमगेले सेल्फिश गेन बगे आमी करताय even if an action looks successful or pleasurable कसलेय जाल्यार एक सक्सेस जालें नाजाल्यार आमी आमगेले कशी बिजनसान सगळं चीटिंग इज कॉमन ते चीटिंग करताय आमकां कळटा तें चीटिंग केल्यार तो बिजनस सक्सेस जातलो बट इट्स अ विकर्मा ते मस्त लेवल आसा तातूंत आमकां हॅपिनस मेळटा आसतना हांव व्हडलो बिजनस मॅन जालो नाजाल्यार आय बिकेम ए बिजनस वुमन जाल्ली but how you are becoming that level position कशी येता वेगळ्या आळाक चीट करून नाजाल्यार तुका बिजनस करूं जमना तशी मस्त कूट आमकां संतोष मेळटा जाल्यार फ्युचर आयत जाता
suffering. Suffering. Why vikarma is so dangerous? Why vikarma is so dangerous? Because आम्ही विकर्माक आम्ही फ्रीडम आमकां मेळ्ळा स्वातंत्र्य आनीक आमी एन्जॉयमेंट म्हूण लेखिताय. आमी करचें तें विकर्मा तें आमगेन स्वातंत्र्य नाजाल्यार आमकां मेळ्ळलें संतोष संतृप्तीत म्हूण लेखिताय. तर it जाता विकर्मा and without understanding long-term consequences. ಉತ್ತುಲ್ಕೀಚ್ ವರ್ಷ इति जालें एक एग्जांपल अवंग मस्त वाला सांगिला नस जलारी आत्ता सांगत ऐकलगे ना धृतराष्ट्राची दोळ गेल्ले स्टोरी हंग मस्त वाला सांगिल म्हूण दिसत म्हाका जलारी तें आमकां ट्रू फॅक्ट कुरुक्षेत्र युद्ध सगळें जावन कृष्णा निमगे धृतराष्ट्र म्हाका तुले चेडू आसा 100 चेडू आसा 100 चेडू आसा म्हाका एक चेडू सरी मिगेले मरणांतरम ना बाकी सगळे मोर गेली. कृष्ण सांगत दिता म्हळ्यार तूं केल्लें कर्मा 50 जन्मा बॅक 50 बर्थ बॅक तळी तागेल जन्म 50 जन्म फुडें तो एक वेड आशिल्लो. तो वेड म्हूण सांगल्यार ताणें हें पश्यां मारप मृगां मारप सगळें तळ्ळे एक रुखा वेले मस्त पक्षी यो मोर देन 100 तळ्ळी ताका ताणी ती केला म्हळ्यार तागेलें एन्जॉयमेंट नाजाल्यार ते पश्यां मारका म्हूण सांगून एक लसलेलें बोल्लें नेट तेंकां हाडून ते रुखांच्यारी उड्डयतलो विंदिता. तर ते हुंसाणीन ते नेटाचे उज्ज्याचे हुंसाणीन आनम्मा तांणी उबून वता तांगेले दोळे वता तागेल आयसायट वता ते 2 पक्षी आले बाकी चेडूं सगळें मोर वताय. तर ते उज्ज्यां पळोवन मेल्ले. तर ते पक्षी श्राप नाजाल्यार ते पक्षी आलें दुख्ख हाका मेळका की नाका वेडाक. तर ते वेडाक तुलेची वर्सां ताणें 50 जन्म काडलो. तर ते 50 जन्म त्या काडलो हांवें हें सफरजमच्याक नाल्यार अनुभवारीमच्याक. कृष्ण सांगता एक पूत तुमकां जावंका जाल्यार तुमी उतलें पुण्य कोरता. तुमी उतलें पुण्य केल्यार तर तुमकां एक पूत जातलो. तुमकां उतुलकी 100 चेडूं नाल्यार 100 चेडूं तुमकां जावंका जाल्यार तुमी उतलें पुण्य कोरता. ताका कशकी हे 50 जन्म ताणें पुण्य कोरून ताका 100 चेडूं जाली 100 बॉयज. ते 100 बॉयजां तुतले जन्म घेवन जमच्यांनी का कुरुक्षेत्र युद्धांत व्हडलें युद्ध तें वर्ल्डांतूच तुतलें व्हड युद्ध खंय जाल्लें ना ती म्हळ्यार होल वर्ल्डांतुलें मनीस भाग घेल्लें युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध. वर्ल्ड वॉर 1, 2 म्हूण सांगताय जाल्यार हें व्हड युद्ध. तांतो सगळें मोर वताय तागेन चेडूं सगळें मरताय. तर ताजें रिएक्शन तुल्या जन्म काडलो 50 जन्म काडलो ताका 100 चेडूं जावंका मात्र न्ही तें सगळें मोर काई तुगेले दोळे ताका दोळे ना तागे बायलेक दोळे ना. दोळो आसल्यार तेणें बांदून बसयल्या. तेंता उतुलकी लायफ आफ्टर लायफ that reaction is there. Okay, तळी तांतू तुकून
मेरी हें सांगलां म्हणटा 417 एका श्लोकाचे परपोट. त्या परपोटांतू श्लोकू कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यम तोच हांव सांगिल्लो श्लोकू बोधव्यम च विकर्मणः. ताचे परपोटांतू सांगिल्लें एको मनीस तो मोक्ष मेळचे बगेक सिरियस जावन मुखार वता म्हण दवरी ताका हें कर्मयतें विकर्मयतें नाजाल्यार अकर्मयतें म्हूण मनान जातलें. One has to apply oneself to such an analysis of action and reaction. ताणें एनालायज कोरका इतकी ऍक्शन म्हूण मनाक कोरका, इतकी रियाक्शन म्हूण कोरका, इतकी परवर्टेड रियाक्शन्स म्हूण मनाक कोरका. धो इट इज डिफिकल्ट. इत म्हळ्यार ए कॉमन पर्सन हाका ह्याचे कांय मनान जमना, कसन मनान जमना. ए कॉमन पर्सन एकलो तंदुरी चिकन खाता तो लेगीत हें म्हाका देवान दिलेलें भाग्य तर हांव तातूंत खेळ्ळा इति नश्ट जाता. साधारण एक व्यक्ती देवाल प्रसाद कृष्णा कॉन्शियस आसलेले देवाल प्रसाद तुका हें देवाल प्रसाद सभाव उणे दाळी तोय शीत भज्जी उकरी ते मातून तुका खाव्यात. म्हाका तशी न्ही दिल्या, म्हाका चोय उतलेंची वरायटी ऑफ फूड दिलें आसा. तो तशी कॉमन मॅन ऑलवेज थिंक लायक दॅट. भक्त इत्या तशी बिहेव करता म्हळ्यार भक्ता मातून तो कळटा. कॉमन पर्सनान मनान कोरना तें. तो अज्ञानांत वच, अंधकारांत वच. तो लेकून आसा हें सगळें आतां व्हड काय न्ही. इवनिंग जायना फुडें आमकां एक कॉमन मीट प्लेस आसतालें थांग वचून आमी एन्जॉय करतनी ड्रिंक्स करतनी नॉन खातनी तें सगळें आतांचे 99% आळांकय that is common thing. Only 1% people like us, we are behind this Krishna conscious. मनुष्याणां सहस्रेषु तें देव सांगता उतली मनीस आसा जाल्यार म्हाका मनान करचो एकू आळूत आसतलो. Thousands and thousands मनीस आसा जाल्यार तातूंत only 1% will know me. तो मातून तें चांगो फॉलो करता. तो आमकां मनाक कोरना. इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. हें आमकां एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार वचून सांगिल्यार तें सांगतली ती पिश्यां सांगता न्ही म्हूण सांगतली. तांकां तें मनान जमना, डिफरन्स मनान जमना. One has to learn one's relation with a supreme. जाल्यार मात्र तांकां मनान जमतलें. देवूय आमी तमिळ तेसा नाजाल्यार आमी देवूय जावन इतर रिलेशन मनान कोरका. एक जीव नाल्यार एक जिवात्म तागेले ड्युटी तें म्हणून तें आमी मनान कोरका. आमी वाचूका शास्त्र डिपेंड जावन आमी मुखार वचूका. हें सगळें शास्त्रची बरयल्या, शास्त्रांतू बरयल्या, वेदांतू बरयल्या. एंटर भगवद्गीता तेंच डायरेक्ट करता. आमगेर होल भगवद्गीता ताका डायरेक्ट करता. आमी ती कोरका. तेंता हेका जन्म मेळना फुडें आमकां मेळ्ळेलें मॅन्युअल. तर तें नातिलें आमी वताय जाल्यार तें सगळें विकर्मा. संशय आसवे कोणाकय संशय आसवे आतां उतलें सांगिल्लें हातूं क्लॅरिटी आसवे हांव सांगुचें मनान जाता की हरी बोल. हरी माताजी हरी बोल. Any other conclusion?
कसले कन्क्लूशन जावो हाजे एगेन्स्ट गेल्यारी ते विकर्मास. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि. 3rd chapter 15th श्लोका. ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं. देव सांगता regulative activities are prescribed in the Vedas. आम्ही कोरका आम्ही खंयचे धर्मां मुखार वचूं का म्हळ्यार सगळं क्लियर जांबरेन वेदासांत. Vedas are directly manifested from खतेंतून आयले वेदास. परमात्मालेच आमगेले सुप्रीम लॉर्ड तागेल ब्रीतांतून आयले वेदास. when he was breathing ते वेदास आयले. देव ताळी मनीस ब्रीतांतून आयल्यार आमी आयकूंक हांवे. येस, he is omnipotent, all pervading. देव म्हूण सांगल्यार सर्वव्यापी. ताका मस्त कुट करूं जतने. तागेले सगळ्या इंद्रियांतूक आमगेले म्हणटा इंद्रिय न्ही. देवाले एके अंगांतून मस्त टायप एक्टिविटीज चोवंक येता. देव उलयतलो ब्रितांतून उलयतलो. कन्नांतुल्यान खातलो, दोळांतुल्यान प्रसाद काडतलो. हात जाय म्हूण ना देवाक. He can do many activities through his अंगांतून. कसलेची कस पोषण आमगे ओनली थिंग आम्ही भक्ती भावाचेर आमी करताय जाल्यार he will accept. why just a glance सारी देव स्वीकार करतलो इतें जाल्यार तावळी हांगा यज्ञ म्हळ्यार सॅक्रिफायस. आमी कोणा बगे सॅक्रिफायस कोरका. who is that person? यज्ञ पुरुषा. यज्ञ पुरुषा none other than Krishna. If we want to satisfy yajna purusha, we have to go through Vedas. नंतर आमकां कोणा सॅटिस्फाय करूं जमना. सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ताणें तें वेदास केल्लें and consequently all pervading, though eternally situated in acts of sacrifice. Tavli, what is our duty? It is written in Vedas. That is the codes of working direction. ते वेदासांतूय ती बरें जाल्यार ते अनुसार आमी मुखार वचूंका. Anything performed without the direction of Vedas called vikarma. Vikarma definition तेंची सांगुयात. Anything performed without the direction of Vedas are called vikarmas or sinful work. So, Magritata, one should always take direction from Vedas to be safe from reaction of work. As one has to work in an ordinary life. आम्ही एका ऑर्डिनरी लाईफ लीड करका जाल्यार एका स्टेटांतून रूल आमी फॉलो करका वय की नाही. एक कॉर्पोरेशन आसतना ना म्युनिसिपालिटी आसतना तर थंग सगळे के रूल आसतलो. फॉर एग्जाम्पल हांव आतां एका क्लिनीक स्टार्ट केलें. हांव लायसन्स काडना नाजाल्यार हांव कसलेंय फॉर्मेलिटी करना. म्हाका क्लिनीक रन करूं जाता ना. ताळी एक स्थापन नाजाल्यार एका बिझनेस इतें स्टार्ट करता जाल्यार ताका रूल आहा. स्टेट रूल्स that we have to follow. तशीच हांगा कोण हांगा स्टेट लेवलार कोण आमकां गॉड हेड श्री कृष्ण परमात्मा. ताणें एक रुल्स हाडून दवरलें आसा. ते आमी फॉलो केल्यार वेगळें करना. ही इज द सुप्रीम स्टेट ऑफ नाजाल्यार ही इज द मेन पर्सन who built this rules and regulation. Nalar he made the direction आमी कशी मुखार वचूंका म्हूण. Lord being omnipotent can speak even by breath. तेदुकून तेंका तें बरें बृहदारण्यक उपनिषद.
बृहदारण्यक उपनिषदांतू तें बरोवन दवरल्या. And what is solution? आमकां हे विकर्मांतूय न्हू आमी कशी मुखार वतली. विकर्मांतू पोणतीन आमी कशी फोळो धर्मा. आमी ती सावता विकर्मा करता तें सगळं आमी माटी करून दवरून आमी हें करून दवरून धूर दवरून आमी फोळो धर्मा. Act according to one's duty. Act according to one's duty. धर्मस्वनुष्ठित पुंसा विक्षसेन कथासुया नोत्पादयेत् यतिरतिम श्रम एव हि केवलम. भागवतांतूच्या एक श्लोक तो दिला. धर्मस्वनुष्ठित पुंसा विक्षसेन कथासुया नोत्पादयेत् यतिरतिम श्रम एव हि केवलम. ते तिमलरी मनुष्य अनुष्ठान नाजाल्यार तांणी फोळो करचो धर्म. कोण विक्षसेन जावन आसलेलो कृष्णा. तागेल कथा नाजाल्यार तागेले तात्पर्यारी आमी आमकां मना करूं जायना जाल्यार नाजाल्यार ताणें इतकें केलें जाल्यार तें आमी फोळो करना जाल्यार तें श्रम एव हि केवलम. जस्ट आवर ट्रायल म्हूण सांगता. आमी तें केलें जाल्यार इट विल बी बिकम ए श्रम एव हि केवलम. तें हें सांगताय आमी धर्म फोळो कोरका. मागीर परफॉर्म actions as offering to God. तें तावन सांगिलां आमी तें फोळो करताय जाल्यार नाजाल्यार आमी तें करताय जाल्यार ओ कृष्णा दिस इज फॉर यू. कृष्णा हें तुका समर्पण करता. आमी तें करताय जाल्यार यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम. कृष्ण सांगता 9th chapter. ताळा मित्ती कोरका जाल्यार कसलेय हें जाल्यार ताका रिएक्शन आसूना. कशी यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय. This transfers the karma to akarma. This karma तशी जाल्यार तिच्यातन हें केल्लें कर्म सगळं it transfers to नाल्यार it transforms to akarma. And we can avoid vikarma. Okay. तावळी इन शॉर्ट जावन हांव सांगता. टाइम जाला मा 9:10. Okay. So according to Gita, the violation of dharma and shastra. तें सकटांगे हें जालें नवें क्लियर जालें नवें. ताजे बेस विकर्माचे बेस म्हूण सांगल्यार violation of dharma or shastra or our conscience. conscience. तळी तिजता जनरल जावन आमकां डिसोबिडियन्स. ते डिवायन कमांड्स ताका आमी आयकनाय. आमी ताका ओबे जायनाय नाजाल्यार इट बिकम डिसोबिडियंट म्हूण सांगताय. आन्सर जायना म्हूण सांगताय. एक चरडा लागी आमी सांगताय न्ही तूं अशी ताका ओरका एक बड्डी गाणू थोडलेरी आमी ताका भिसरावप आसा. तूं अशी करूपणा तशी करूपणा तें बड्डी काणतिल्यान तें करता जाल्यार आमी सांगता न्ही डिसोबिडियन्स डिसोबिडियंट चायल्ड म्हूण. नावळी तशीची हांगा आमी शास्त्राक नाजाल्यार वायलेशन धर्म इति म्हूण आमी तें ब्रेक करताय जाल्यार इट बिकम डिसोबिडियन्स. देन विकर्माचें स्कोप इति आसतना इत्या तें ताजें तें भगवद्गीतांत जाल्यार स्पिरिच्युअल और मॉरल ड्युटी बेस्ड रॉंग डुईंग. spiritual and moral duty based wrongdoing. हें सगळं आमकां कळटा जाल्यार आमी तें we are not doing correctly. जनरल जावन जाल्यार only moral wrongdoing.
आमगेल पब्लिक चोयल्यारी आतां पब्लिकान तो आमी चोयल्यारी रॉंग डुईंग नंतर कांय दिक्क आमी एक न्यूज पेपर वाचिल्यारी न्यूज पेपर ओपन करूंक ना तातूं फूल विकर्मा सच आमकां कांय तातूं ओपन करून तुमच्याक जमना आतांचे वर्ल्ड तशीच इट्स ओनली रॉंग डुईंग ताजो रिसल्ट तें कार्मीक बॉन्डेज एंड सफरींग हांगा पनिशमेंट जनरल पनिशमेंट आमी एक्सेप्ट कोरकायच So again, according to Gita, this is coming from ego and violates one duty. Now, clear these three things are very important. Karma, vikarma, akarma. It's very important. It causes harm knowingly. Knowingly, change. Anga Arjuna, he avoids war. Why? तो सांगता हांव तें तांकां मार्चें सगळं वायलेंट हें जातालें तितें तांगेले ताका मस्त तागेले टिचर्स तागे रिलेटिव्स तागेले एल्डर्स तागेले सगळं सैमुखारी हांव हें वॉर केल्यारी नाजाल्यार हांव फायट केल्यारी तांणी सगळं भाय मोर वतनी मागीर तांगेले कोण थांगा सुना तांगेली बायलो सगळं कुल स्त्री आसलेली तांणी नाश जातालो मागीर तांगेले फर्दर कुटुंब सुना तांगेले चेडवांक तांकां इति म्हूण सांगप कोण चमचा सुना ती चेडवां नाथ जातनी तांणी वायट वाटेन वतनी lakhs and lakhs people are fighting in the Kurukshetra Yuddha. Uttula Akshoni, Sat Akshoni, Pandavar lagi, Aneka Saidaka, Narayani, war Tangela group, Narayani side, Krishna whole group Kurukshetra Tagilya. Tani 11 lakhs Akshoni, Tal Utulki Ala मोर्न वतनी तांगेल सगळं श्राप नाजाल्यार तांगेल बायलो एलोन जातली तांगेन चेडवां अनाथ जातनी तें सगळं देखून ताणें मन्न दुखून म्हाका तें करूं जमना म्हाका फायट करूं जमना तो एकटे बेसलो सिटार तागेल्या वेदर इट इज गुड ऑर बॅड एक्चुअली सांगिल्यारी तांणी तें he thinks for good but as a kshatriya it's his duty to fight that he is doing against his dharma so it becomes vikarma tagen intention good tani sagga मोर बळारी तांगेले फॅमिली अनाथ जातनी तांगेन चेडू अनाथ जातनी मस्त हें जातालें बायलो बल्लाव जावन वतली सगळें तें सगळें हीज इंटेंशन वॉज गुड बट एक्चुअली फ्रॉम कृष्णाज व्यू कृष्ण तें सांगता तूं एक क्षत्रियान तूं एसालेका दुःख तुकें चापणा You are fighting for adharma, dharma. The adharma against to fight karta, and your duty is to fight. Thanga, tenta example sangata. Modern life antu mast kutas. Modern life antu daily life antu. Amge personal life antu. Ami phatti sangatai. Lying to protect our ego. हे सगळं कॉमन जे हांव न्हू मस्त मुखारी दिकोयमचे एक्झाम्पल्स लाईंग टू प्रोटेक्ट अवर इगो और गेन एडवांटेज देन abandoning responsibilities family parents children मागीर these actions strengthen ignorance हे सगळें इति जाता आमी तमो गुणांत वताय हे सगळं आमी तमो गुणांत
Then when you come to Vikarma in professional, professional च्या नावडा तांगा corruption bribery कान घेताय. cheating propensity एक business start करचे वेळारी client सांग फटयताय. cheating exams आंदू cheat करताय. all these things are related. हे सगळं simple म्हणून आम्ही लेखिताय ना. आम्ही एका साधन आम्ही ते कॉर्पोरेशन वचून आम्ही ते पेपर फाईल कोरका जाल्यारी ओगी पेपर हे कोर ताका ब्रायब दिल्यार मात्र ते पेपर करेक्ट करून दितलो. knowingly we are doing because ते आम्ही कोरका जावन वता नाजाल्यार आमगेले कायरिंगाय मुखार वचून. तशी even if socially accepted, scriptures still classify this as a vikarma. डिजिटलाइज आहे इतर कुठं आम्ही अनावश्यक जाणून स्प्रेड करताय. आम्ही ओगी काढताय फॉरवर्ड करताय. सोशलाइज मीडिया उत्तला मिस्टेक आम्ही नोईंगली अननोईंगली आम्ही फॉरवर्ड करताय. मस्त कुठ स्प्रेडिंग रॉंग न्यूसेस, ऑनलाईन अब्यूज, ह्युमिलिएशन हे सगळं रिलेटेड म्हळ्यार आमकां तेंकांय सांगिल्लें न्ही. आमी शास्त्रान तेंकांय सांगचें ना. ते सांगूय ना तिलेंची हें वता. हातू भक्ती कखतें स्थान भक्ती कशी डिवोशन डिस्ट्रॉयज विकर्मा. इति सांगताय देव सांगता सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. डोंट फियर. फर्स्ट आम सांगता अशोचानन शोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे. ते थांग तुकून कृष्णा उल्लोम तुकून तू कसल दुःख काणका. लास्ट सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम थांगाय देव सांगता तू दुःख काणका. तू म्हाका सोडी सगळं मिजर सोडी. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम मिजर शरण काडी. So there is no chain of reaction. Surrender to me alone. I will free you from all sinful reaction. अज्जा गॅरंटी तिजाव का ना उतले स्ट्रॉंग जाम देव सांगता. 18 chapter 66th श्लोका. सक्तानी हे श्लोक सगळा इम्पॉर्टंट श्लोकस. ओके एका आम्ही ते कर्म करचे मुर्तम आम्ही सेल्फ एक निमगू का whether we have to do it or not, whether it is written in dharma or not, and what is that motivation. ते आमकां जाय की नाका आमकां एका सेल्फ जावन आमी एक चेक करता. देन आमी मेंटली आमी तें करताय जाल्यार कृष्णा हें तुगे बगयता करता. कृष्णा तुगें घर हें करूत हें घर तुगेंत हे भांडी हांव काण घेतली हांव सत्संगा बगयता हांव एन्जॉय करूं न्ही. हांव सत्संगा वच्चा आतां ही भांडी काण घेतली टू व्हिलर जावो कार जावो हांव एन्जॉय करता तुगे बगयता. ना तुगे हांग वच्चा आतां हांव काण घेता न्ही हांव तें हांव कापड न्हेसी न्ही हांव सत्संगा येमच्या आतां कापड न्हेसता. नाजाल्यार नॉट फॉर माय सॅटिस्फॅक्शन भुवन सुंदर मुखारी आमी तुतुला अट्रॅक्टिव्ह जावन वचूं का. भुवन सुंदर जावन आसलो श्याम सुंदर जावन आसलो ते देवा मुखारी आमी वचे वेळार आमी वेल ड्रेस जावन वचूं का. देवान आमकां दिल्लें आसा आमी घेवं का. नॉट फॉर आवर चोय मिगे कापड चोय ती मिगे कापड चो न्हू तिका मिजेर जेलस येवो तशी न्ही. आम्ही नसतात आई आम्ही गळारी जेवर घालताय ना तें घालताय. हे देवा तू म्हाका दिल्लें आय एम शोईंग टू यू दिस इज फॉर युअर सर्वीस आय एम वेअरिंग ऑल दीस थिंग. तावळतान तू चेन ऑफ रिएक्शन ना. अंडरस्टूड. तावळी आम्ही एके ईच अँड एवरी हें आतां त्रिगुणास
त्रिगुणा सांतुई आमकां हें सांगिलां म्हणटची चेन ऑफ रिएक्शन आसा. सत्वगुणांतूय चेन ऑफ रिएक्शन आसा. रजोगुणांतूय चेन ऑफ रिएक्शन आसा. तमोगुणांतूय चड आसा. तें कशें म्हूण चोवया. भगवद्गीता 18 चॅप्टरांतू सांगताय. तें 18 चॅप्टरांतू 26, 27, 28 श्लोका 3 श्लोका सांगताय. One who performs his duty without association with a mode of material nature, without false ego, with great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness. Thanga तुतुले सात्विक जावन आसलेले गुडनस कशी तातूं क्लॅरिटी आसतली, सेल्फ कंट्रोल आसताना, कंपॅशन आसताना. मागीर आमगेलें मिनिमायज करता न्ही. मागीर सगळ्या देवा बगयत आमी आसतना सन्न प्रायड जावन आसता जाल्यार आमी इथे म्हूण सांगता हांव तें केल्लें, हांव तें करता, हांव तें चॅरिटी करता. म्हळ्यार चॅरिटी कर तूं, बट डोंट फील दॅट यू आर डुईंग. तशें करना पडे ती जाता. एगेन दॅट रिएक्शन इज देर. हांव करता तर हांव तें हें सगळें केल्लें नाजाल्यार हांव म्हळें न्ही भितर आमच्या आपणा ओके तूं करता, तूं देवान तुका करूंक तुका प्राप्ती दिली. बिकॉज ऑफ दॅट यू गिव चॅरिटी. चॅरिटी कशी देवस्थानान दिये. चॅरिटी प्रसाद करू दिये. अदरवायज ऑल दीस आतां तुमी 100 रुपीज एक चॅरिटी ट्रस्टा दिल्या तांणी ती करून दिताय. तांणी नॉन वेज कुक करून थांगसिलेले अंतू ऑर्फनेज अंतू दिताय आसतलें. ते नॉन वेज कुक केलें जाल्यार ताका दिलेले दुडवाकय रिएक्शन आसा. जाल्यार तुमी दुड्ड दिता जाल्यार तुमी देवस्थानां दियाय, देवाळ करूं दियाय. नाजाल्यार हांगा अन्नदान आसा जाल्यार हांगा प्रसाद दिवच्या जावन दिये. नाजाल्यार चॅरिटी दिता जाल्यार तुमी संन्यासान दिये. बट डोंट गिव चॅरिटी ऑल दीस ऑर्फनेज. हें मस्त कॉन्फ्लिक्ट हेंत चॅरिटी करचें. उतुल्की आळा चॅरिटी हांगा पोट भरता पोट भरता कसं जाल्यार फुड्ड तांणी दिताय म्हूण लगीन आमी चोवंक. आमी पोट भरू एकलो धर्म दिवंक येताय. आमी ताका दुड्ड दिताय. तो लागींच टोडी शॉपां वचून तो सूर पिता. रिएक्शन आमकां आमी दुड्ड दिला देखून तो सूर पिता. नाल्यार तो एक प्लेट चिकन बिर्याणी खाता. तळी ताजें दुड्ड दिलेलें आमी चॅरिटी म्हूण सांगून कांय दिना. सो रजोगुणांतूय 27 सांगताय विकर्मा म्हूण सांगिला करप्शन फॉर सक्सेस. करप्शन, चीटिंग हें सगळं तातूंत येता. एक्सप्लॉयटिंग अदर्स फॉर कॅरियर. द श्लोक कितें द वर्क रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितकर्ता राजस परिकीर्तितः. The worker who is attached to work and fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be the mode of passion. तर अख्खे सगळे चेन ऑफ रिएक्शन असं की ना सगळा केस ग्रीडी, एनवियस, इम्प्युअर. तर तें the worker who is attached to work and fruits of work, desiring to enjoy himself. Okay, तर तेंच्या न्हू तमो गुण येता. तमो गुणांतू the worker who is always engaged in
work against the injunction of scriptures. That is vikarma again. Who is materialistic, obstinate, cheating, and expert in insulting others. And who is crazy, always morose, and procrastinating, is said to be a worker of mode of ignorance. तळी आम्ही सगळं आम्ही एक कुठं करची रे. We have to be very careful. तशी आम्ही कशी की आणि ग उंचारे बी आता मामच्या यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्मभूयाय कल्पते. One who engages in full devotional service, one who ekolkonaki full devotional service andu unfailing in all circumstances. Kanjale circumstances illari ami devotional service sonatine konaki mukarvata. At once immediately he transcends the modes of material nature. Antu saggatu tantu tukunu to unchavata. Thus comes to the level of Brahman. To unchavata ta junchar. Brahmana pachi uncha asa jalari. At least he is coming to up. That what bhakti does? It reduces weakness, desires, and destroy ego, and dissolves vikarma at the root. The root level richi the vikarma ka dissolve karta bhakti. Tali 1426 the slok lagena very notice korka mamcha yo vyabhicharena avyabhicharena bhakti yogena sevate सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. सो आयच्या क्लास विकर्मा व्हेरी कॉन्फ्लिक्ट असताना जाल्यार हांव सांगता कोणाकय इतें डावट आसल्यार सांगुया आता नाजाल्यार हांगा राबयता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त सुलभ जावन आमकां कोळचे तशी तुमी अकर्म विकर्म सांगले. मस्त धन्यवाद. तुमगेली सेवा अशी आमकां मेळ्ळो. आमकां तशीची प्राप्ती जावो. देवाले आशिर्वाद तुमगेल सुगून आमकां मेळ्ळो म्हूण हांव मस्त देवा पांय हांव नमस्कार करता. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. कोणाक कसले प्रश्न कसल्यांची विचार काजल्यारी माताजी